गांवान कचरो पातळ्ळा म्हूण कांय थळावे पंचायत प्रशासनाक जबाबदार धरून बोवाळ करता. मेर्शे पंचायतीक ह्या कारणाक जबाबदार थारायता. मात पंचायत सांगता कचरो पातळप न्हय, गांव लीप दवरप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा. स्वताक वयर गांवान पसरून पंचायतीक जबाबदार थारप योग्य न्हय. RDX गोवा खातीर मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. कचरो जो वयता पळय न्हू तो आमच्या सकयल थिंगा शेतान आख्खो पातवयल्लो आहा. तो हांव कितें म्हणटा पंचायतीन परमिशन दिलां तेका, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेका परमिशन दिलां थंय उडोवपाक. मात एकूच आन्सर जावो तेंचो. No, we don't give all this kind of permission. Each and every person's responsibility to manage their his or her garbage. हो आपल्यान स्वता चिंतपाक जाय आपलो मॅनेजमेंट कसो जाता. ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी समज तुम्ही पंचायतीचेर घालता आनी आपल्याचेर कांयच ना, आपले घर लीप आनी बाकीचे भायर पडल्यार जाता. आनी दिस पंचायत हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट? You all are paying for the tax. There are people who did not pay garbage tax, not a single time. And we have to beg behind them. Please pay us so that we can actually manage your garbage. Ata it's a Goa issue where now Saligaon treatment plant had stopped. So सगळे आख्खे मेर्शेन, चिमला, Santa Cruz and all the district and the north area had stopped completely. It was a big issue for whole Goa. I guess government also should take a note of the same. And I appeal to all the people of Messes and all over Goa and in fact India. I guess Goa is very clean compared to other states outside Goa. आणि एकट्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी वेट आनी ड्राय सेपरेट करून तो तांकां दिवचो, बिकॉज आमी तसोच व्हरता कचरो. सेकेंड थिंग, एक एज्युकेटेड मनीस आसता ताका खबर ना आपले सॅनिटरी पॅड्स वेट जो वेस्ट आसता तितूर घातले वता. इतलो बेजीक सेन्स ना आनी ह्या आमच्या अनएज्युकेटेड लोकांक ते हात घालून काडचो पडटा. आय गेस इच एंड एवरी वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की तांच्यांनी आपलो कचरो मॅनेज करतो आनी असल्या कामाक भायर असलो कचरो उडोवपाक खंयचोच डिपार्टमेंट खंयचीच पंचायत परमिशन दिवंक ना. सेम विथ द मेसेस पंचायत आमी खंयच्याच असल्या कामाक परमिशन दिवंक